कला अकादमीचे निकृष्ट काम म्हूण बोवाळ जाल्या उपरांत सरकारान कामाविषयी अभ्यास करून रिपोर्ट दिवंक टास्क फोर्स समिती स्थापन केली। समितीन सगळे कलाकार कला अकादमीतल्यो त्रुटी वा जाय आशिल्ल्यो गजाली सरकाराच्या नजरेक हाडूंक दिवंक टास्क फोर्स समितीची नेमणूक केली। समितीन पळोवणी करून मुख्यमंत्र्याक रिपोर्टूय दिलो। तातूंत लायट, साऊंड आणि हेर त्रुटी सांगल्यात। रिपोर्ट सादर केल्या उपरांत कला अकादमीच्या कामात आशिल्ले फॉल्ट बेगोबेग सुदारचे म्हूण पीडब्ल्यूडीन आपल्या सब डिव्हिजनाक निर्देश दिले। टेंडर स्कोपात नाशिल्लें काम बाबत जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान करून घेवचे। स्कोपात ना जाल्यार परत टेंडर म्हूण पीडब्ल्यूडीन पत्रांत म्हळां। सुमार 60 कोटी मायज रुपया मोडून काम कितें केलें हाचेर मात प्रश्नचिन्ह उप्रासता। सरकारान सुरवेक 49 कोटीचे टेंडर काडिल्ले। तातूंत स्ट्रक्चरल रिपेर, प्लंबरिंग आणि ड्रेनेज, इलेक्ट्रीक, एसी, एकॉस्टिक अशी कामां आसात। ह्या टेंडरात लायट आणि साऊंड नाशिल्ले। मात मेळटा ते म्हायती प्रमाण 2023 वट्ट 11 कोटीचे दुसरे टेंडर काडले। तातूंत लायट आणि साऊंडाचे काम हातीत घेतला। त्याच टेंडरात फायर प्रोटेक्शन, सर्व्हिलन्स सिस्टम आणि हेर कामांय आशिल्ली। आता प्रश्न उप्रासता तो असो की पुराय कला अकादमीचे काम टेंडरा प्रमाण केला जाल्यार त्रुटी उरल्यात खंय? दोनूय टेंडरा प्रमाण काम जाला। आता तातूंतले फॉल्ट कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान करून घेतले की सरकार परत टेंडर काडटले हे मात पळोवचें पडटलें। मेळटा ते म्हायती प्रमाण टास्क फोर्स समितीन आनीक कांय सुचोवण्यो आनी मागण्यो केल्यात। ते मागणे पुराय करून सरकार परत टेंडर काडटले काय ते पळोवचें पडटलें। आनी काडले जाल्यार ते परत कितल्या कोटीचे आसतले ते पळोवचें पडटलें। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।